कायदो आमी करूना ना सेंट्रल तो कायदो जो बदलपाक जाय गोंयच्या खातीर हांव तयारीर आहा झगडपाक सेंटरा कडेन बदलपाक पूण हे जर बदलपाक जाय जाल्यार पयलीं एज एनवायरमेंट मिनिस्टर नॉट एज CRZ एक पब्लीक कन्सल्टेशन हांव करता जे सजेशन ऑब्जेक्शन्स कितें आसा ते आमी इनवर्ड हांगाच करता तुमकां आनी ऑफिसान धाडना एक गोष्ट दुसरी गोष्ट लोकांक समजयता कितें आमचो रोल एज CRZ म्हणजे एज एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी CRZतल्यान कितें तो समजयता आनी ते भशेचे तुमचे एप्लिकेशन सजेशन जी आसा तो आमी प्लॅन करतले एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पयलीं तुमच्या सगळ्याचे घेवन आनी ते मागीर NCMसान धाडटले NCM सांगतले आमकां बाबा हे आमी करूं शकता की लॉ असं दिना हे आमी हे करूं शकता अशें जाता आनी मागीर आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर कडेन रिप्रेझेंट करतले की कायदो बदल आनी तो कायदो बदलतली जे आमकां सुटेबल आसा ते NCSमान धाडटली परतून फ्रेश प्लॅन करून CRZ ऑथॉरिटी पब्लीक कन्सल्टेशन करतली जशें ते 7 तारखेक केल्ले पळय आमी स्क्रॅप केला पळय हे तुमी तकलेन घाला हांव येयला पब्लीक कन्सल्टेशन करपाक ते येतले पब्लीक हियरींग घेवपाक परतून येतले हे जावना हांवें हो रोल हांवें घेतला की जे लोक थंय पेपराचेर येता बातमी येता लोकांक त्रास जाता हे समजून घेवपाक आनी हे समजून घेवन जे जे पॉयंट एकट्याचे पॉयंट घेवपाक एकट्याचो गांवचे न्ही तुवें गांवचे सांगलें तुवें सांगलें म्हाका वाट आसा ही गोश्ट अंडरस्टँड जावपाक परतून जाल्यार परतून येतलो म्हाका कांय प्रॉब्लम ना जे परून सॅटिस्फाय जायना ते परून आमी हे आसा CRZ नोटिफिकेशन 2011 नोटिफाय जावचें ना हे तुका आश्वासनां दिता